आई म्हटल्यार आवयन आपल्या भुरग्यां खातीर केल्ल्या दरेक गजाली फाटल्यान मोग आसता अशें मत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें उक्तायलें। दिवचलची एक जाणटी प्रभावती कडकडे हांच्या माईस गोवन डिलायट्स ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। दोतोर शेट्टी आनी हेर मानेस्तांच्या हस्तुकी पुस्तकाचें प्रकाशन केले उपरांत दोतोर चंद्रकांत शेट्टी उलयताले। दिवचलच्या हिराबाय सभाघरांत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक आल्फॉन्सो पेरेरा, विंटेन्स रामोस, दोतोर शेखर साळकर आनी हेर हजर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यात प्रभावती कडकडे हांच्या सयत आल्फॉन्सो पेरेरा हांचो सन्मान केलो। सगळीकडे वचून सदांच सांगताले की आईचे आपले जेवण न्ही ते सदांच बरें आसता। आणि म्हाका दिसता कोणीतरी म्हाका तो दोतोर साळकारान काय कोणीतरी जेवण आईचे कित्याक बरें सहज म्हणून गेलो। खंयचेंय काम आसूं तेतून जर प्रेम आसा जाल्यार ती गोष्ट बरी जाता। आणि आवयच्या जेवणात इतलो प्रेम आसता ती सदांच भुरग्यांक आवय आमकां खबर आसा आमी जेन्ना भुरगे आसतना आईक सांगताले दनपार आमकां हें कितें तरी जाय, सांजचे खंयच्यान ना खंयच्यान तरी ती तयार करताली। बिकॉज माई म्हणल्यार माई म्हणल्यार हांवें विचारलें सराक कितें म्हणचें, तेणें सांगलें माय आनी आई, तो माई जालें म्हणून जाता। इट इज ब्युटिफूल म्हणजे माय आनी आई म्हणजे माई तो म्हणजे ते आनी तुका चान्सूच ना, म्हणजे इट इज सच अ रिस्पेक्टेड पॉवरफूल वर्ड। आनी आई म्हणल्यार म्हणजे सगळ्यांकूच आमकां इम्पॉर्टंट। आनी जे आमचो रिस्पेक्ट आसा आईक और जो सरान आईक आज रिस्पेक्ट दिला तो एकदम व्हडो महत्वाचो। कित्याक असलो दीस म्हणल्यार आयज आमकां खोशयेचो दीस, कित्याक हो बूक रिलीज जाला।